देवाच्या कष्टा कांतां जिणयेच्या दया आदार जोन दिवचो ताची विसलेली परजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्रामी ताची संगी या आमी दैरान देवाच्या कृपे सिंहासनाशी ताची विसलेली परजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्रामी ताची संगी या आमी दैरान देवाच्या कृपे सिंहासनाशी आमकां मेळ्ळा देखून बाबा तांला दिसया आमचे कोशे निर्मळ कर कुडी नितळ उदकान धुवन बरवो सोबती सांबाळया एकामेका सोमो कर सुफळ करया ही जी सोम्या भेटोंक आयती जाव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं बाबा बहिणीनो सुम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम सोलोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या आपणाकच मोडून दिल्लो जेजू ह्या वेदीचेर हाजीर जाता आमचे थंय तो येता ताका स्विकार करूंक आमी तयार करया सांगतच आज याजकी संस्करणेचो दीस हांगासर आसच्या याजकां पासून तशेंच संवसारभर आसच्या याजकां पासून ती आमी मागया तिसऱ्यान मोगा मंदमेंत सोम्यान आमकां दिला तो मोगा मंदमेंत जियोंक ताची कृपा आमी मागया हे बलिदान फावती बरी भेटूंक आमकां समी आयती करया सांगता आमी मागया हांव की सर पुदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून संतां मोडांची दोन तोंडां दुसारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संवकार मये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांती मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी सर्वस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवा पासून आम्ही तुका
मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांती मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी शांती मनशाक संसारी इतक्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया भो मोगाळ बापा आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाक स्पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान घड नासलो मोग दाखोवशी संच्या सांगता निमाणें जेवण केलें आनी तें संसार सरापर्या नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें ते सुरातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजाण आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बर्तेन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना फराव्या रायाच्या हाताखाल इजिप्तान गुलाम जावन कस्तूंची इस्रायल प्रजा सुटका आशेता देव तांचे रुदान आनी मागणे आयकता आनी तांकां बसयल्या गांवांक उतरावंक येवजण करता हे उतरावणे जेवण म्हणजे पास्का जेवण खंयच्या रितीन संभ्रमूंक जाय म्हणलें सर्वेस्वर मोयचे आनी आरोना मुखांत इस्रायलकारांक कळीत करता हें आतां आमी चीत दिवन आयकुया निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप इजिप्तांत सर्वेस्परान मोयशेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्यां संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातलो तें तुमी पळोवन शेळी विंचोवंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली दादली आनी एका वर्साची बकऱ्या वा बोकडे मदली तुमी ते विंचयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय ह्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परशेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयाचें मांस खातात त्या घरच्या दारवट्याक दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून बेकामेर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय
तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी तें खाया. सरस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक हांव मनशाक जावं मनजातींक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्यान सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सरस्पर. तूं वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खूण जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सरस्पराच्या मनाक एक परब तशी समरपतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो समरपतल्यात. देवाचें उतार हे. अर्गान देव सेवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान तामकां वांटेली करता. देव सेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. अर्गान देव सेवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान तामकां वांटेली करता. देव सेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पोरा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणे कर्गा दिवची खास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखतलो. संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तांच्या भक्तांचें मरण बहु स्वादी. हांव तुजो साकर तुजे साकरणी सोपूत म्हज्यो सांगली तुवें मोडून उडयल्या. आमी देव सेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. आमी देव सेवतावती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सोम्याचे निमाणे जवान पवित्र सभेन भोव म्हत्वाचे आनी उत्तीम घडीत. आपूण पाराधीन जावचे राती जेजून केला बलिदानाचो उगडास काण समरचे जावन आसा सोम्याचे जवान. हे घडीत आतां आमी आयकुया. सांपावलून कुरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप.
भावा भयणीनो, जे कितें सोमेलकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां तुवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या झिजून तो पारादीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्या. देवाचें उतर हें. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचेय सोबे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जय म्हणून सैतानान सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवाताई फाटीं वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्त्र परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी.
हांवें जर तुमच्या मेस्त्रेन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे अवतार हे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूच्या संवसारी जिविताच्या शिखराक आमी चडत आसा. आस्ताव न्हू त्रिदोम चलता. 3 दिसांचे हे संभ्रम जेवण, मरण आनी जिवंतपण. आनी आयच्या पयल्या दिसा 3 संगतीचेर आमी विशेष गमन दवरून आमी नियाळ करता. तें जावन आसा निमाणें जेवण, याजकी संस्करणी आनी मोगाचो मंदामेंत. म्हजो बाप्पा आसलो. आमी घरांत 8 जाणां आनी हो व्हडलो बाप्पू मलगडो जाल्ल्यान हर एक डिसिजन जावं दी, कितेंय तें जावं दी, घरांत ताणें सांगलें बरें चलतालें. विशेश जावन केदोळा फेस्त आसा घरांत, जावंक पुरो मोती फेस्त, जावंक पुरो व्हडलें फेस्त फिरगजेचें वा खंयचेंय फेस्त तें जावं दी, जेवणाच्या पयलें ताका 2 उतरां उलोवंक आसलें. हर एक वर्सा जेवणाच्या पयलें ताका कितेंय सांगूंक आसा. कितें सांगतालो? चिंतया, मोती फेस्त आसा. मोती फेस्ताक जेवणाक बसच्या पयलें मागणें पुरो जावन जेवण सुरू करच्या पयलें तो मोती फेस्त म्हळ्यार कितें? मोती फेस्त कित्या खातीर तें आमी करता? आमचे पुर्वज टिपूच्या बंदडेंत आसतना कितें सगळें जालें, कशें ते बंदडे गेले, कशें फाटी आयले, कितें सगळें जालें, सगळी चरित्र तो आमकां सांगतालो जेवणाच्या पयलें. फिरगजेचें व्हडलें फेस्त जाल्यार तशेंच. दनपाराचें सैरी आसा जाल्यार कांय म्हणूंक जायना. रातीक जेवच्या पयलें तो सांगतालो आमकां आमच्या फिरगजेचो पात्रोण कोण, खंयचो तो, कितें ताचें जिवीत, कितें ताच्या जिवितांतून आमकां मेळटा, हें सगळें मोठ्यान आमकां सांगतालो. आनी हर एक वर्सा सांगलें सांगतालो. आमी चिंतचे आसले, हो कित्याक परतून हर एक वर्सा हेंच कित्याक सांगता. आनी आमकां हें आयकून पुरो जालें, आमकां कळीत आसा आदल्या वर्सा तुवें सांगलां, परतून ह्या वर्सा सांगताय. पूण विचारूंक जायना, मलगडो आतां सांगलें आमी आयकाचें. पूण हाचो फाटलो उद्देश आमी नियाळोवंक गेल्यार आमकां कळटा. एक फेस्त आमी करता जाल्यार त्या फेस्ताचो उद्देश कितें, कित्या खातीर हांव हें फेस्त करतां, कित्या खातीर सांताक मान करता, कित्या खातीर हें फेस्त आमकां पवित्र सभेन दिलां, हाचो उद्देश कळ्ळ्यार मात्र आमी करचें फेस्त ताका अर्थ आसा, ताचो अर्थ आमकां समजता. आनी त्या फेस्तांत कितें बेसव आमकां मेळटा समजल्लेंच आमी तें फेस्त व्हडावर बेन आचरण करता, संतोशान आचरण करता. आनी ह्या फेस्ताचो फळ आमकां खंडीत जावन मेळटा. आनी आयच्या दिसा होस्सो उलो आसा सगळ्या देवस्तुतेंत, हें म्हज्या उडासाक करा, हें म्हज्या उडासाक करा. जेवणा पैकी महान जेवण तें जेजू क्रिस्ताचें निमाणें जेवण. त्या जेवणाचेर येवकरिस्त घडलो, याजकी संस्करणी थंयसर उबी जाली. सेवे वरवीं क्रिस्ती जिवीत कशें बुन्याद घालता येवकरिस्त म्हणून जेजून शिकयलें. असल्या जेवणा विशीं पवित्र पुस्तक सांगता, हें म्हज्या उडासाक करा. कित्या खातीर? आमकां विसरोवची पिडा आसा गी. बायबलांत निजायकी पळयल्लें जाल्यार सबार थंयसर पळोवंक मेळचे पिडे पैकी व्हडले पिडा म्हळ्यार विसरोवची पिडा. विसरोवची पिडा इस्रायेलींक ही भारी सुद्दां आसताली. सबार फावटी जेजून देवान कितें उपादेश दिले, कितें तांकां सांगलें, घडयेन विसरून वताले. ही विसरोवची पिडा इस्रायेलींक मात्र न्ही, आमकांय आसा, आमच्या मदें आसा, पवित्र सभेंत आसा. कित्याक आज सबार जाणां सवालां विचारतात, कित्याक मीस? आयताराची मिसा वसजेस गे, कित्याक येवकरिस्ताचें बलिदान जाय, कित्याक याजक जाय, कित्याक प्राजिताचो संस्कार जाय. हें आज आमी विचारचें न्ही. हाच्या गे पयलें प्रोटेस्टंट आनी हेर सेक्टाच्यांनी विचारलां. देवाचें उतर मात्र पुरो, येवकरिस्त नाका.
जेजूचें जेवण नाका येवकरिस्तांत मेळचें आमकां करपा नाका बगार आमकां देवाचें उतर मात्र पुरो म्हणलें आसात. आनी असलो मनाभाव आयच्या दिसांनी आमचे थंय थोड्या थंय दिसून येता. आनी देखून आज ही सगळी लितुर्जी आमकां उलो दिता, हें म्हज्या उडासाक करा. पयल्या वाचपाक या थंयसर निर्गमन ग्रंथांत 12व्या अध्यायांत आमकां पास्क परबेचें चित्रण दिलां. पास्क परबेचें चित्रण परत हांव त्या विशयान सांगूंक वचना, डिटेल सांगूंक वचना. पूण हें पास्क परबेचें तें जेवण करचें कित्या खातीर? एका उडासा खातीर. कितेंय घडलां जिवितांत आमच्या, तो उडास काण आमी हें जेवण करता. खंयच्या उडासा खातीर? उतरणेचो उडास. 2 संगती आसा थंयसर उडास सोरूंक. पयल्यान इस्रायेलीच्या तंबा मुखल्यान पाशार जाल्लें, देवदूतान पाशार जाल्लें घडीत ज्या दरवाटेच्या दारवंताक शेळयेचें रगत थंयसर तें लागयलां तें पळोवन देवदूत इस्रायेलीतांच्या घरा मुखल्यान पाशार जालो. तांकां कितेंच केलें ना, तांकां बाचावी मेळ्ळी. पूण ज्या घराच्या दारवंताक शेळयेचें रगत नातलें तांतल्या प्रथम जनिताक देवदूतान नाश केलें. अशें हें जावंक पावलें. एक घडीत ताणें सदांच उडासा दर्जें जाल्लें. दुसरें घडीत फारावेच्या हातांतलें सुटोवन तांबड्या दर्यांतल्यान ताणें उतरोन शाबेतायेन भायर येवचें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगलें कशें आचरण करीचें. हें घडीत तुमी कशें आचरण करीचें? कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला, हाती दांडो घेवन तुमी बेगीन जेवा. कित्याक आमचोर जाल्लें घडीत त्या दळा आतां कित्याक तुमी आमसराचे? कित्याक पांयांक वाणो घालीचे? कित्याक हातांत दांडो करीचे? त्या दिसा तुमी कशें आसले त्याच न्हेसणार आज कित्याक तुमी जेवीचे? पळयत पुस्तकांत मोइशे म्हणटा हें गरज तुमकां, हें तुमकां उडासांत आसूंक जाय. कित्याक त्या दिसा तुमकां जिवाच्या आकलासाक धांवाचें पडलें. जिवाच्या आकलासाक जेवंक जावं दी, येशीन दिशीन पळोवंक जावं दी, तुमकां वेळ मेळोवंक ना, कितेंच करूंक वेळ मेळोवंक ना. बगार त्या घडये तुमी आसा तशीं धांवाचें पडलें. हें तुमच्या उडासांत दवरा. त्या देखून हें जेवण तुमी आज करता आसतना उडासांत आसूं. द्वितीय पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत आमी वाचता थंयसर मोइशे सांगता हो दीस तुमकां भोव वर्त्य उडास असो जायचे. आनी जें कितें आज तुमी हांगासर जेवणा वेळार करतात तें करता आसतना कितें सगळें घडलें म्हणून तुमच्या भुरग्यांक सांगा, भुरग्यांच्या भुरग्यांक सांगा. कित्याक तुमच्या भुरग्यांनी फाल्यां हें उडासांतून परतून करूंक जाय. सर्वेस्पर देव तुमच्या जिवितांत कसो आयलो, तुमच्या जिवितांत सर्वेस्परान कितें सगळें केलें, तुमचे खातीर ताणें कितें केलें हें तुमी उडासांतून करूंक जाय. आनी दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो 11व्या अध्यायांत परतून आमकां उडासकर सांगता तो पराधीन जालो ते राती. तो पराधीन जालो ते राती. त्या रातीक आमी या. त्या राती कितें घडलें? थंयसर जेजू आनी ताचे शिस आसले तांचे मदें कितें घडलें? पावल सांगता ते रातीचो उडास काडून एक विशेष घडीत थंयसर घडलें. जेजूय पास्काचें जेवण थंयसर जेवता आपल्या शिसा लागीं. पूण ह्या पास्काच्या जेवणाक एक नवें रूप दिता. ह्या पास्काच्या जेवणाक एक नवेंच व्याख्यान दिता, एक नवें डेफिनेशन दिता. आनी जेवणार आसतना पावल म्हणटा ताणें उंडो घेतलो, ताणें वायन घेतलो. संवसारांतली एक उत्तम खुणा जेजू विंचता. ताच्या जिविताक लक्ती जाल्ली एक उत्तम खुणा ह्या संवसारांतली जेजू विंचता, उंडो आनी वायन. कित्याक जेजून उंडो आनी वायन घेतलो? हाका 3 कारणां आमी दिवयात. एक उंडो जायचे जाल्यार सवार गोव जाय. एकच गोवान उंडो जायना, मस्त गोव जाय. आनी एक वायन जायचें जाल्यार, पिवण जायचें जाल्यार जायत्यो दाखो सांगात घालीचे. आनी ह्या दाखांचो रोस जाता पिवण, वायन. अशें जेजूच्या जेवणांत सोमेस्तां सबार येतली. ह्या जेजूच्या येवकरिस्ताच्या जेवणांत सगळ्यांक वांटो आसा. ह्या येवकरिस्ताच्या जेवणांत हर एकलोय वांटेली जातली. आनी दुसऱ्यान हें कसलें जेवण? हें जेवण कशें तयार जाता? घोव तो उंडो जायचे जाल्यार हिंवळ्या त्या काळार त्या हव्यांत तो वाडोवंक आसा. ताचे उपरांत तो काडटात, तो मिल्लांत पिठो करतात आनी ताचे उपरांत तो घाण मोळण परतून पीठ करून तो भाजून उकडून तो उंडो जाता. अशें एक प्रोसेस आसा त्या गोवांत.
तो गोव उंडो जायचे जाल्यार एक प्रोसेस आसा. तशेंच वायन जायचे जाल्यार दाखो काडतात, कोणतात त्यो मळ्यांत पिठो करतात, पिळतात आनी फर्मेंट जावंक सोडतात. अशें दाखोय ह्याच प्रोसेसा भितर वतात. तशेंच जेजू ह्या खुणे वरवीं सांगता, त्या उंड्याच्या आनी दाका सोऱ्याच्या खुणे वरवीं जेजू सांगता म्हजें जिवीत अशेंच जातलें. कलवारीच्या दोंगरार, कलवारीच्या मोळ्यांत हांव पिठो जातलो. गोवा बरी म्हाका संपूर्ण तरान पिठो करतले. तशेंच दाका मोळ्यांत दाका बरी म्हाका ते पिळटले, मळटले, संपूर्ण तरान म्हाका पिठो करतले. आनी हें जावन आसा, ही जावन आसा म्हजी कूड म्हणटा जेजू. हें जावन आसा म्हजें रगत म्हणटा जेजू. जेजूच्या ह्या संवसारी जिविताचे वूड आसा शिसांनी घडले न्हय. हें युकरिस्ताचें जेवण, हें जेवण शिसांनी जेजूच्या नांवान केल्लें न्हय. बगार जेजूच हें जेवण जेवता आनी सांगता हें म्हज्या वूड आसा करा. कित्याक हांव ह्या संवसारी आसलो, ह्या संवसारीन जियेलो, ह्या संवसारीन जियेत आसतना म्हजें जिवीत, म्हजें मरण, म्हजें जिवंतपण हें सगळें ह्या उंड्यांत, ह्या वायनांत हांव दितां. आनी हो उंडो आनी वायन न्हय फकत, बगार म्हजीच कूड, म्हजेंच रगत तुमी घेतात. आनी हें आमी हर एका दिसा, हर एका येवकरिस्त वेळार सेवता. कित्याक जेजू म्हणटा शेळी परण्या सुल्ल्यांतली पातकाची बली जावन भेटयली जावंक पुरो, पूण आतां हांव आयलां म्हज्या रक्ताद्वारे, हांवें म्हजें सॅक्रिफायस भेटयल्ले वरवीं तुमकां समेस्तांक बादशावी मेळटली, तुमकां समेस्तांक बादशावी मेळटली. आनी हें उडासान दवरून तुमी करा, हें म्हज्या उडासा करा. खंयचें हें जेवण दुसरें खंयचेंय न्ही. हाका तुमी कुडसूंक जायना, हाका तुमकां जाय जाल्यार बरें करूंक जायना, तुमकां कशें मनाक येता तशें करूंक जायना. जें कितें जेजू क्रिस्तान भेटयलां तो उंडो, तो वायन, हाचे शिवाय दुसरें कितें तुमी ऍड करूंक जायना. तुमकां जाय जाल्लें बरें तुमकां भेटोवंक जायना. जेजून कशें दिलां त्याच प्रमाणे तुमी हें भेटोवंक जाय. हो संभ्रम तुमी करूंक जाय आनी केदोळ पर्यंत करूंक जाय. जितले फावटी तुमी हें घेतात, हें सेवतात, परत परत करा, हांव परत येता पर्यंत. एक दीस, 2 दीस, एक हप्तो, वर्सां, थोडी वर्सां न्हय, हांव येता पर्यंत परत परत हें करा. कित्याक हांवूच तुमचें जिवीत जालां, हांवूच तुमचें खाण जालां. आनी निमाणें आनी एक विशय, जेजून कित्याक हो उंडो आनी हें वायन आपणाची गुणां जावन घेतली. मनशाक बाचावी करच्याक देवान प्रवाद्यांक धाडले, जायते प्रवाद्यांक धाडले. सगळ्या परण्या सुल्ल्यांत आमी जायते प्रवादी पळयता. जायते प्रवाद्यांनी येवन सांगलें देव बाप तुमचो मोग करता, तुमचे काकुळतीन तो भरला, ताचे सांगाता तुमी रावंक प्रयत्न करा. पूण कोणेंच ह्या प्रवाद्यांचें आयकलें ना. निमाणें बापान आपल्या पुताकच धाडलो आनी पुताकय ताणें आयकलें ना. आनी जेजू क्रिस्तान चिंतलें ह्या लोकांक, प्रवादेतान पयस धांवतेल्या लोकांक, ह्या जेजू तावन म्हजे तावन देवाच्या पुता तावन पयस धांवतेल्या लोकांक कशें सांगाता दवरूंक जाय. लोक खंयसर लागीं आसा, जेवणांत खाणांत लागीं आसा. आनी देव म्हणटा हांव ताच्या बशेंतच रावतां, ताच्या जेवणाच्या बशेंतच रावतां, हांव जाता ताचें खाण, हांव ताचें जाता पिवन. आनी अशें जेजू ही खुणां तांकां दिता आनी म्हणटा हांव तुमचे सांगता सदांच आसा. पूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या जेवणांत आमी वांटो घेवचे जाल्यार एक शर्त आसा, एक शर्त आसा. जेजू जेवणाच्या मेजांत उठलो, तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो आनी उदक वतून पांय शिसांचे धुले. जेजून शिसांचे पांय धुले. तुमी जेवणाक बसच्या आदीं पांय धुतात गे हात धुतात? पांय धुतात गे हात धुतात? आमी सगळीं हात धुता न्हय गे, आमी सगळीं हात धुता. पूण जेजू कितें करता? पांय धुता. कित्याक पांय? आमचे पांय मस्तूंचे पांय, आमचे पांय आनीकल्याक वयर येना अशें दमन दवरचे पांय, आमचे पांय मस्तूंचे, दमन करचे, शोशण करचे पांय. आनी आमचे पांय म्हणटा आसतना पांयांक साल सांगाता येता. पांय म्हळ्यार सलची, आमची रीत, जिणयेची रीत, आमची सलची रीत, आमची साल. आनी सांग पावलो कोरिंथकारांक बरोवन 11व्या अध्यायान म्हणटा तुमी येवकरिस्ताक जमो जाल्ले कडेन आज कितें जालां गे म्हळ्यार तंडूप जालां, तंडूप जालां, वांटे फांटे जाल्यात, डिविजन आसा. तुमी येवकरिस्ताक सांगाता मेळ्ळ्या वेळार थंयसर एकलो खावन जेवन बेर्दो जाता आनी एकलो खंयच नासतना फाटीं वता, खाली पोटार फाटीं वता. आनी हांगासर आमी समजूंक जाय
आमी येवकारिस्त घेता आसतना जर तर अशें घडलें जाल्यार आमी जेजूच्या जेवणांत हात घालूंक जायना. आमचे पांय नितळ नात, आमची साल समकण सारकी ना, आमची साल सारकी ना जाल्यार आमी जेजूच्या जेवणांत हात घालूंक जायना. कित्याक आमी जेजूची एकच कूड खावंक वेता, जेवंक वेता, पिवंक वेता. आनी येवकारिस्ताच्या जेवणाक आमी सांगात मेळटना हांव एकलो न्हय, म्हजे सांगात हांवें रागार आसुल्लो, द्वेश करचो, म्हाका जायनातलो, म्हाका गाळी येतलो, म्हज्या विरोध रावल्लो, हे सगळे आसात. तर आमी सगळ्यांनी एकामेका समान आसतना आमची मनां तुटल्ली आसून फुटल्ली आसून आमी सगळ्यांनी एका निजा देवाची ती एक कूड कशी जेवची. आमकां ददोसकाय मेळत गे हांतो, रूस मेळत गे, खंडी जावन मेळना. देखून सांत पावलो म्हणटा तुमचे पांय तुमी पयलीं धुवंक जाय, तुमचो हात जेजूच्या जेवणांत घालीचे जाल्यार. आनी ह्या संदर्भात आमी एवढं दवरूंक जाय, एकामेकाक गौरव दिना जाल्यार, एकामेकाची डिग्निटी आमी व्हंकल धरना जाल्यार आमी येवकारिस्ताच्या जेवणांत भाग घेवंक जायना. तर बायल गोवाचेर गौरव दिनासतना जियेता, वा गोव बायलेक गौरव दिनासतना जियेता, लोक याजकाक गौरव दिनासतना जियेता, याजक लोकांक गौरव दिनासतना जियेता जाल्यार कोणेंच येवकारिस्ताच्या जेवणांत संपूर्ण तरान भाग घेतले बरी ना. त्या जेवणाची रूच ना, त्या जेवणाक कितेंच तांच्या जिवितांत मेळचें ना. आनी ह्या संदर्भार जेवण वाडटले सो आमी उडास काडचें. कोण जेवण दिता आमकां? आमी सगळां सांगाता येता, सगळां आमी सांगाता मेळटा. आनी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार याजक आमकां जेजूची कूड दिता, याजक जेजूचें रगत आमकां वांटून दिता. आनी आयच्या संदर्भार हो एक विशेष संस्कार जेजून घडलो. याजक श्रेष्ठ गवळ्यान जेजून याजकाक नेमला आनी ताका ताच्याच नांवान मागला. ताका नेमला मात्र न्ही, ताच्याच नांवान याजकाक मागला. आनी कितें विशेष याजका थंय? ह्या संवसारांत जेजून करचें अति व्हडलें आजाप याजका मुखांतर म्हळ्यार ताणेंच त्या उंड्यांत, धाकट्या उंड्यांत त्या वायनांत आपणाक प्रत्यक्ष करचें, आपुणूच तो उंडो जावचें, आपुणूच तें रगत जावचें. आनी हे आजाप ह्या संवसारांत याजकाच्या हाता शिवाय दुसरें कोणें करूंक जायना. याजकान मात्र हें करयेत. ह्या संवसारांत कोण कितलोय पदवेदार जर आसूं दी, पूण जेजूक ह्या उंड्यांत, ह्या रगतांत आमी सगळ्यांनी पळयचें जाल्यार, तें बगीचें जाल्यार याजका मुखांतर जेजू क्रिस्तान हें निर्मिलां. आनी त्या देखून देवाक महिमा, देवाक अर्गां जावंक जाय. कित्याक ताणें याजकाक नेमला, ताच्याच नांवान मागला, ताकाच ताणें ह्या संवसारांत आपणाचें अस्तित्व दाखोवन दिवंक. त्या देखून मगाच्या भावांनी भयणी, असल्या याजकाक आमी गौरव दिवचो म्हळ्यार आमकांच आमी गौरव दिवचो, जेजू क्रिस्ताक आमी गौरव दिवचो. त्या देखून याजकाचेर हळवायचें उलोवणें जावं दी, हात उबरप जावं दी, शिरप जावं दी, बिलकुल सोमी सोसून वरना. कित्याक सोमी आपल्या मणयाऱ्यांक केदींच सोडून घालिना. कित्याक ताच्या मुखांतच सगळ्या बवडते शिंदो येता, ताच्या मुखांतर ताच्या हातांत हांवन जेजू सगळ्या बावडटा येता. त्या देखून आपल्या मणयाऱ्याक जेजू क्रिस्त खंयच्याच घडये, खंयच्याच दिसा सोडून घालिना, तो सांबाळटा. त्या देखून जो गौरव आमी याजकाक दिता, तोच गौरव आमकां आनी येवकारिस्तांतल्या जेजूक दिता. हे सगळे संगती आयच्या दिसा आमी उडास दवरूंक जाय. कित्याक आमी येवकारिस्ताचें बलिदान भेटयता, आमी याजका सांगात हांव जियेता. हे सगळें करता आसतना उडास सोर्या जेजूच्या मरणाचो आमचे पासत, जेजूच्या जिवंतपणाचो आमचे पासत. आनी द्वितीय पुस्तकांत आमी वाचता 6व्या अध्यायांत, तुवें बांदूंक नातल्या शरांत, कोंडूंक नातल्या बांयतलें पियोवंक आनी रोवंक नातल्या रुखाचें फळ खावंक हांवें दिलां. केदाळ आमी खावन पियोवन गम्मत करन संतोशान आसता, दादोसकायेन आसता. त्या दाळा जेजू म्हणटा उडास सोरा हें जेवण, उडास सोरा तुमी सुखांत आसतना हें जेवण, उडास सोरा तुमी दुखांत आसतना हें जेवण सोम्याचें. ह्या जेवणा वरवीं तुमकां साल्वासांव आसा. आनी जेजून सगळ्या वांजेलां दिवचो एक भासावणी कितें गे म्हळ्यार, जो कोण म्हाका खाता, म्हाका पियेता, तो सासणाक जियेतलो. हे मान्ना बरी न्हय, परमेश्वरान दिल्ल्या मान्ना बरी न्हय, त्या उंड्या बरी न्हय, ते सगळे मरण पावले. पूण जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत येदोळ कोणेंच तुमकां सांगूंक ना, म्हाका खाया, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां सासणाचें जिवे दितलो. पूण जेजू म्हणटा एकच वर्ती बसावणी जेजून केल्ली येवकारिस्तांत, जो कोण म्हजे सरशी येता, म्हाका खाता,
म्हाका पियेता तो सासणाच्या जिविताक बाळतलो. हे सासणाचें जिवीत तुका आनी म्हाका हर एकल्याक जाय. आनी ह्या वर्त्या दिसा ह्या वेदीचेर त्याच जेजूक सेवच्या फुडें आमी ह्या सुदेण्या पासून मागया सोम्या जेजू क्रिस्त म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या सर्व मोगाच्या भावा भयणीक तुकाच तूं दिता आसतना एक भासवणी तुवें केल्ली आसा म्हजे खातीर. जर तर तूं म्हाका खाताय म्हाका सेवताय हांव सुद्दां तुका दिता. हांव सुद्दां तें जियेता आनी सासणाच्या सासणाक तुवें जियेतलोय. हेंच भाग आमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा दिवं दी म्हण आमी मागया देवाक अर्घा. हांगासर आतां सांकेतीत रितीन प्रधान याजक 12 जाणांचे पांय धुता आनी आमकां सेवेच्या वावराक उलो दिता. आमी सर्व ह्या सेरेमनींत भक्तीपणी वांटो घेवया. शिसांचो मुखेलो आखेपर्यंत मेजांताव लुटून घेतलो. तुवालो आपल्या हातांत कमराक ताणे बांदिलो. वतले उदक आयकना तुमक लागलो पांय शिसांचे आपल्या साथाक. जाणा जाया तुमी बाबानो मुजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाज येता. मोगाच्याक जर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी. जाणा जाया तुमी भावानो मुजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाज येता. मोगाच्याक जर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी. जेजून आपल्या शिसांचो पेद्रू सरशीन आयिल्लोस. पेद्रू हांकां म्हणालो काय तूं केदीन सोडसोना सोमी. आमी जिवंक आसा तें जिवंक सोमे लागी ह्या घडये कृपा मागया. आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापाक उबारया. आमची जबाब बापा तुज्या मोगान आमकां आयक. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजू ख्रिस्त श्रेष्ठ गवळ्याच्या मेटांनी चलोवन एवकारिस्तांतल्या जेजूची जिवीत आपणावन ताच्या मोगाक आनी सेवेक साक्षायेन जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या मोगान आमकां आयक. सर्व आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाबिल्लो सेवेचो अवकाश बऱ्या कामाक उपयोग करून आपलो स्वंत फायदो लेखी नासतना निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचें थंय बरें मन आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या मोगान आमकां आयक. एवकारिस्त मोगाचो सेवेचो एकवटाचो आनी जिविताचो गुर्त. जशें आज आमी ह्या पवित्र एवकारिस्ती मेजा बोवारी एक कुटाम जावन जमल्या तेच परी आमच्या कुटुंबांत आनी वाड्यांत एकवटान आनी माया मोगान जियोवन शांती समाधानाची हातेरां आमी जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या मोगान आमकां आयक. तुज्या पुता जेजून याजकी दिक्षा घडून आमकां याजक फावो केल्यात. प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या सर्व कार्मेलीत याजकां पासत आमी मागता हांव. तांकां तुज्या मोगान आनी जतनायेन सांबाळ. आपल्या याजकी सेवेन तांकां तृप्ती आनी संतोष लाभय म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या मोगान आमकां आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावा भयणींक एवकारिस्ताच्या बळान तांच्या जिवितांत उजवाड फांकयशें आनी कश्ट पिडेशिडे मदें धैर्यान जियेशें तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या मोगान आमकां आयक. जेजून स्थापन केल्लो एवकारिस्त आचरण करूंक
आनी सेवेचो उपादेस मुखारसून व्हरूंक सबार वावरेड्यांची तुका गरज आसा. जर तूं कुशी व्हरताय तर आमच्या कुटुंबांतल्या सबारांक देवा पवणे फावो कर म्हूण मागता. बापा तुज्या मोगान आमकां सर्गींच्या बापा, तुवें आमचो मोग केलोय, देखून तुज्या पुताक ह्या संवसारीत धाडलोय. ताणें आमचो मितमेर नासलो मोग केलो, आपणाकच ताणें आमकां दिलो. आनी हाचो उपकार जावन हांगासर आसा हें मेज आनी एवकरिस्ताचो संभ्रम. हो संभ्रम चलोवंक बापा ह्या सांजेर आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाजता आमी तुजे थंय उबारले ही प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. तुज्या पुताक जेजू घेवची आमी ताचो सांगात बगून जियोंक आनी एक दीस तुजे थंय पावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवे. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास करून तांणी दिल्ली आज्ञा पाळून आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या आपलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या पवित्रच्या देवा सर्वस्पोर मानून घे. भोव कणवळ्या बापा, कुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवंक वेतलो तो उतरां व्हरतो मोग तुज्या पुता जेजून हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच हाजीर करून दाखयलो. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन तुका भेटोवन आनी ते बदलून आपल्या काळजाच्या अपरिमीत मोगान आपली कूड आनी रगत ताणें तुका भेटयले. ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोव कर. ह्या संस्कारान जेजून दाखयल्ल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिन वाचून निमाण्या जेवणार ताणें भेटयल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तें तूं दयेन मानून घे. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो यश ताणें घडोवन दवरलो
आणि आमची सोडवण जावचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आणि आपल्या उडासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आणि आमचे पासून वारयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सरदळबरा सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 del corazón servís por tú. Del corazón servís por tú. Sargani संसार म्हणला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. भाऊ बहिणीनो, पवित्र वेळ हो. आमी सगळ मुक्तीपणान ह्या वेदीचेर हाजीर जावच्या त्या सुम्याचो सांगात बगोवंक प्रयत्न करया. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी घालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पासत आनी लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा फ्रांसीस तुज्या सुरेस्परा तुज्या साकरा आनी साकाऱ्यां खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सुमेज तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे सदांच आंकवारी माये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भगवान जुजेक तशेंच भगवान पेद्रो आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बर्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्लिस कर्नेल सिप्रियन लोरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावल कॉस्म आनी दामियाव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षींक आनी समेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. देवा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मे जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी सुमेस्त मनशांचे सोडवणे पासून कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हाताने उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची.
तेच परे जवान जातस ताणे आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आणि म्हळें तुमी सुमिस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि सुमिस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुठ परगटुया. बापा आमी तुजे मणयारे आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या जेजू क्रिस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सरगार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवोन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत सुमुंडो आनी सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवंसाकरा आबेलाची देणी बावर्त्यांच्या बापा आब्रामाचो याजन आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर्व पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरगार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आणि देण्याने बरं. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींची काकुळत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमचीं पातकां बोगस आनी जुआंव स्टेफन मातियास बार्नबास इनास आलेजांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिटा फेर्पेथ आगाता लुसिया आग्नेस सिसेलिया अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. भाऊ बहिणीनो जेजून सर्गींच्या आमच्या बापाक बापा म्हूण उलोवचे भाग फावो करून दिला आनी ते आपणें आमकां दिलां. तर आतां आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येव तुजी कुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार.
दये करून या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अत्रे दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय Pitia razorki podveni महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो भाऊ बहिणीनो सोमी भाऊ बांधवपणाच्या जिविताक आपोवणें दिता आतां एकामेकाक शांती दिता आसतना मोगाचो एक संकेत जावन आसा हांसो सोबीत हांसो दिवंक एकामेकाक सोम्याची शांती आमी पाठोवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी बाबा पयणे हो जेजू आमचे खातीर तो हांगा आसा ह्या सुम्या स्विकार करूंक हांगासर अशें आमी सर्व सुभागे सम्या तुझी धर्मशे म्हाका फवना पूण तुज्या कासुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Asheno, Jemna Lundo Gemnati, Verga Nemtare Moto, Shisamo Wadun Jesu, Asheno Nado. ध्येयातानी काया हे मोठी गुण तुमचे पासून समर्पूचे हांवय बाबान परत येता बोल्या मोजो उगडास काळसेवची ध्येयात आनी काया हे मोठी गुण तुमचे पासून समर्पूची हांवय बाबान परत येता बोल्या मोजो उगडास काणसेवची खेयात आनी काया ही मोजी गुण तुमचे पासून समर्पूची मोगाच्यानो आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे निमाणे मागणे जातच साक्रामेंत पुरशावार विशेवाच्या आल्तारेक व्हरतलें हांव थंयसर आराधन करूंक अवकाश आसतलो उपरांत मौनपणी आमी घरावेचे फाल्यांचो दीस भोव पवित्र दीस हो दीस मागण्यांत आनी उपास करून आनी मांस खायनासतना पवित्रपणे करसूंक कायदो आसा दिसा मध्ये
विशेवच्या आल्तेरार मोहनपणी मागण्यान जेजूक सांगात दिवचो. पर्यंत आतां जावन मोद्यान राती पर्यंत विशेवाच्या आल्तारेरासच्या सुम्याचें आराधन आसतलें. ताचो सांगात बगूंक आमी प्रयत्न करता. साद जाता तितल्या जाणांनी ह्या सुम्या संगी वेळ करूंक प्रयत्न करीत म्हणून तुमचे लागीं विनंती. फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचेर पवी सभेचे मागणे 7 वरांचेर. फाल्यां सकाळीं 7 वरार उक्त्या मैदानार खुर्साची वाट. ताचे उपरांत 9 वरार पुणशेतान आनी एक खुर्साची वाट दोनी कोंकणी भाशेंत आनी 10 वरांचेर कन्नड भाशेंत तिसरी खुर्सा वाट आसतली. सांजेची लितुर्जी निमाण शुक्राराची सांजेची लितुर्जी सांजेर 5:30 वरार आसतली. आनी सोनवारा दिसा हालेलुया सोनवारा सांजेचे पास्कांचे जागरण सांजेर 7 वरार. आनी दुसऱ्या दिसा आयतारा सकाळीं 7:15 7:15 एकच मीस आसतलें. त्या सांजेर आनी तशें सकाळीं हेर मिसां आसची नात. भाऊ भयणीनो, आज तुमी इतल्या शिस्तेन आनी भक्तीन वांटेली जावन आसात. फुडल्या 2 दिसांनी ह्या शिस्तेन आनी भक्तीन वांटेली जावन तुमकां आमी उलो दिता. वेळार येवंक विनंती. दयकरन हे आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचे विशेष संभ्रम जावन आसात 3 दिसांचे त्रिदूम. देखून वेळार येवंक प्रयत्न करा. आनी पाटी वेता आसतना इल्ली वाहनां चड आसल्यान इल्लेशे गर्दी जातली. दयकरन सोडदोड करन पाटी वचत जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सदां उरची कुणा कशी आपली कूड आनी रगत शिसांक दिली आनी त्या आत्मीक कानाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जेवणान हे भोव पवित्र राती आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमच्या जिणयेन दिसान दीस अदीक व्हडे जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भाऊ भयणीची साखरी हे रातीच्या संभ्रमाचो बाळटा तसलो फळ जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. देवा तुका नमस्कार. उड्या रूपार तुनी आसाय आलतारा गुपीत मोजा देवा तुका नमस्कार. आसाय आलतारा काळीज मोजे सगळे तुका काल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे सलवता. मोजा देवा तुका नमस्कार. उड्या रूपार तुनी आसाय आलतारा. साकून पारकूंक कसनोजो एका सुत्रार तुज्या भावार तीर मोजो.
उतर सतस म्हूण मानता गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार उड्या रुपात तुमीच आसाय आतारा उर्साली पोन आसले एकच ते देवपण आंगाली पळयता तें तुजे मनशापण पूण हांव दोनी सता पातयेवन उसारता